जिवीत आमी स्वर्गीच्या राजाचे वाटे चलतना आमचो सांगाती हे आयज आमी नियाळुया। मानिवंत आग्नेलाच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतना तो चल्लोली स्वर्गीच्या राजाची वाट जेजूक आनी एकामेकाक भागा घेवन आमी चलुया। दिनवासनेच्या मनान ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेतना पवित्र सोबेन मानिवंत आग्नेलाक वेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक खतखत्यान मागुया। हीच सुरवातेची उतरां मोतीन धरून जितले पावटी आमी भाग्यवंतपणी वाट चलूंक चुकल्या ताची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया। आनी आमी दोरेकली पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुती कुलो मारून सगलीं बाराबर म्हणुया। हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता। मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। हे पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता। सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। आमेन। सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर। क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर। सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर। मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता। आमी तुका दिनवासता। तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा। सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुपुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर। तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे। कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर। आमेन। प्रार्थुया। भोव मोगाळ बापा, कोश्टां अडचण्याक सापडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय। तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता। आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक। आमेन। इजायास प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव। जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलयात आनी तिका उलो करून सांगात, तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकाचें फारीकपण जालें। सगळ्या तिच्या कोठेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणी भोगली। एक ताळो आरोडटा। अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात। अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात। सगळीं फालकीं बरोवन येवं दी। दर्येक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकाळ पडोवन दी।
सगलीं उंच कोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगलीं लांब लांब दोंगराची मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनीक आख्ख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता परगट कोर आनी हांवें प्रतिपाल केलो कितें परगट करूं. आख्खें मनशाकूल म्हटल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो विस्वास ताचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता. पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिरां तेविणे भोर मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पोदवेन येता. आपल्या बळा शक्तीन आपल्या हातान कोत्ता. जुदाचे इनाम ताचे बराबर येता. ताच्या जैताची सगलीं चिनी ताच्या फुड्यांत वेता. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या इणांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्ल्याक गोलता. तांकां आपली खांकेक मारून वता आनी पोरां काडलेल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. तुमचो जाबाब जातलो, हो पळयात तुमचो देव बळ दाखोवन येता. जाबाब, हो पळयात तुमचो देव बळ दाखोवन येता. नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणा. शेकानशेक प्रितमे वयर देवाक सोत गितां गाया. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडा. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जाबाब, हो पळयात तुमचो देव बळ दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजया. सगळ्या पोरसांक कळया ताची कौतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताच्या इतलें भें धरचें. जाबाब, हो पळयात तुमचो देव बळ दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगा, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंदान भोगूं, उलासो आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या दोंगर, आयकोन दी ताचो गुणगुण. जाबाब, हो पळया तुमचो देव बळ दाखोवन तो येता. फळां सयत पिकाल जमीन मुरगोटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं कुशाल भरीत. मनसुबी प्रितमेची सगलीं नीत संवसाराची पोरसांची कोच्च्याक जोडटी. परमेश्वर ओबलोय येता. जाबाब, हो पळयात तुमचो देव बळ दाखोवन तो येता. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले जिवेलें वाचप. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करून आयतीं रावात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना
जे सोडवणेचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. देवाची खालती पालोक भुरगीं जायात आनी तुमी सोत ओळखनासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वोंडावण्या प्रमाणें चलताल्यात तशें आतां करूं नाकात. परतेंच सगळे तुमचे चालीन पवित्र जायात, कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र. अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. अमको अतमको म्हूण पडनासतना जण एकल्याच्या करण्या प्रमाणें जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बापा म्हणून उलो मारात. देखून ह्या परदेसान जियेतना ताची खरी भोक्ती करून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यान. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, पूण निश्कळोक आनी कोथाबीण मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या ओमडीक रोगता वरवीं हाचो उगडास दवरात. संवसार रोजच्या आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलो, पूण ह्या निमाणे काळार तुमचे खातीर ताका परगट केलो. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावाट दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमेक उबारलो. देखून तुमी देवाचेर बावाट आनी बोरमासो दवरूंक पावल्यान. देवाचें उतरें. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy soy. Jesu तुझे बाय रोस्तोना तुझ्या बापाशी आमकां बोल. Jesu बोलोची गोडपण तूं तुझ्यो त्राण आमकां जिवंत कर. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy soy. Sorbespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसां भितरले दोग जाण जेरुजाल्यातावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय?
ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? तांणी म्हळें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आखे परजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हळें, आमचेशी राव, सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नांचालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिमामाक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान नाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयचे परबेचो विशय आमी पळयता तेन्ना तो विशय आमकां दर एकल्याक भाग्यवंत जावंक आपोवणें दिता. मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारून तो चल्ला तसो आमी दर एकली चलून एका दिसा आमी भाग्यवंत जावंक आमकां आपयता. एका दिसा एक पादविकार आपल्या दोतोनीच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक देवा विशीं शिकोवण दितालो. आनी ही शिकोवण दिता आसतना देव कोण, देवान कशें सगळें रचलें हें सगळें आपल्या भुरग्यांक बारीकसाणेन सांगता. आनी देवा विशीं हें शिकोवण दिल्या उपरांत ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक एक प्रश्न विचारता, देव खंय आसा? देव खंय आसा? आनी एका भुरग्याशी वेता पादविकार आनी म्हणटा, सांग बाबा देव खंय आसा? आनी हो भुरगो बाबडो ओगीच रावता. पादविकाराक दिसता घोडे हांवें सांगलां ते भुरग्याक आयकूंक येवंक ना आसतलें, घोडे ताका समजूंक ना आसतलें. देखून परतून विचारता, बाबा देव खंय आसा? आनी तरी आसतना हो भुरगो ओगीच एकूय जाप काडिना. पादविकाराक राग येता, इतले बारीकसाणेन हांवें भुरग्यांक समजायला, इतलो सोंपो प्रश्न विचारला, तरी आसतना हो भुरगो जाप दिना.
पादविकाराक राग येता आनी म्हणटा बाबा सांग म्हाका देव खंय आसा. पादविकाराचे मोठे दोळे पळोवन हो भुरगो भियेता आनी असला तसोच क्लासींतलो भायर सरोन धांवता. आतां घरा पावता पावता आवय पळयता दोतोन काय इतले बेगीन सुटचे ना. हो भुरगो घरा कसो पावला. भुरग्याक विचारता बाबा आयज दोतोन बेगीन सुटल्या तूं घरा कसो बेगीन पावला आयज. आनी हो भुरगो आपले मामीक सांगता मामी खबर आसा देव मुगे खंय तरी सांडला आनी पादविकार समजता देवाक हांवें खंय तरी लिपोवन दवरला म्हणून. आनी देखून म्हाका परत परत विचारता देव खंय आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, हें हांवें तुमकां कित्याक सांगलां. जायते फावटी आमच्या जिवितांतलो देव सांडटा. जायते फावटी आमी देवाक सांडयला. आमच्या जिवितांत पातोक भितर सरता तेन्ना आमच्या जिवितांतलो देव सांडटा. आमी वायटोवें जिवीत जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांतलो देव सांडटा. आमी बरी तत्वां जियेनात तेन्ना एकामेकाक आदार दिवन जियेनात तेन्ना आमच्या जिवितांतलो देव सांडटा. आयच्या पयल्या वाचपाचेर नदर मारुया. इसायास प्रवाद्याचें वाचप. इस्रायल प्रजेच्या जिवितांतलो देव सांडलोलो. आनी देखून ह्या वाचपा उद्देशी इसायास प्रवादी देवाचो संदेश आपले परचेक पावयता आनी म्हणटा तुमच्या गुलामपणांतले दीस सोंपले. म्हणजे ही पोरजां देवाक सांडून जियेताली. ही पोरजां पातकाक लागून देवा कडल्यान पयस गेल्ली आनी देखून बाबिलोनांत निर्वाशी जावन आसली. देव जिवितांत नासलो. देव सांडलोलो. आनी देव आपूण जावन हे पोरजेचे सोदीक वेता. देखून इसायास प्रवाद्याच्या ह्या वाचपांत आमकां काय बरें मेळटा. देव म्हणटा मेंढऱ्या राखणो कसो हांव तुमकां परतून चोरव दितलो. देव तांचे सोदीक वेता. हांव तुमकां पोत्तून वेंगयतलो. हांव तुमची आपुरबाय करतलो. हांव तुमकां वेंगेत घेतलो. ही देवाची उतरां. म्हणजे देव आपूण जावन मनशाशी वेता. देव आपूण जावन आपले पोरजेशी वेता आनी सांडलोले पोरजेच्या जिवितांत देव परतून भितर सरता. पोरजेक देव पोत्तून मेळटा. आनी देव मेळप म्हणजे भाग्यवंतपण जोडून घेवंक आमकां एके भाशेन आयतें जावप. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां ते दोग शिस जे एमावसाची वाट चलताले तांच्या जिवितांतलो जेजू सांडलोलो. जेजू ना जाल्लो. आनी देखून हे शिव वर्तमान आमकां कितें सांगता हे दोगूय शिस जेरुसालेम सोडून एमावसाची वाट चलताले. एमावसाची वाट चलताले. आनी कित्याक लागून तांच्या मतींत आसलें जेरुसालेम शार म्हणजे वायटोवें शार. ह्या शारांत बऱ्या मनशाक जिवेशी मारला. ह्या शारांत जेजू खुर्सार किळायला जाल्यार ह्या शारांत रावन परतून फायदो ना. आनी देखून असल्या चिंतनांनी ते जेरुसालेम सोडून एमावसाची वाट चलताले. आनी असल्या वेळार जेजू आपूण जावन तांचे सोदीक वेता. तांचे बाराबर वाट चलता. आनी जेन्ना ते थारायिल्ले सुवातेर पावतात जेजू तांचे लागीं भासाभास करता. ती भासाभास जातूच उणयाचे मोडणेंत ते जेजूक वळखतात. उणयाचे मोडणेंत ते जेजूक वळखतात. आनी परतून कितें करतात एमावसाकूच रावनात उठ्ठात आनी जेरुसाल्याक परतून वेतात. म्हणजे हो जेजू हे शीस जे जेरुसालेम सोडून एमावसाचे वाटेक लागलोले तांकां परतून तांची ती वाट सोडून जेरुसाल्याचे वाटेर परतून हाडटा. भाग्यवंतपण जोडप म्हणल्यार हेंच. आमच्या पातकी जिविताची आमी वाट चलता ती सोडून परतून जेरुसाल्याची वाट धरूंक म्हणजे जेजू विशीं दुसऱ्याक सांगोंक परतून येवंक. भाग्यवंतपणाची वाट चलप म्हणजे हेंच. आमचें वायटोवें जिवीत सोडून परतून जेरुसाल्याचे वाटेर येवप म्हणजे आमकां मेळ्ळा तो जेजू आमी दुसऱ्यांक परतून दिवप. हांव भाग्यवंत जावप आनी दुसऱ्यांकूय भाग्यवंत करप. आनी हेंच करूंक आमकां दर एकल्याक आपोवणें. आमकां दर एकल्याक देव भाग्यवंत जावंक आपयता. आनी देखून आयच्या दिसाक पाद रागनेल आमकां नमुनो तो चल्ला तसो भाग्यवंतपणाची वाट आमीच चलोवंक. देखून पाद आग्नेलांत आपल्याच्या जिवितांतलो देव आपल्या जिवितांतलो जेजूक केन्नाच साणूक दिवंक ना. जेजूक चिकटून रावलो
देवाक आपल्या जिवितांत सांबाळलो देखूनच तो दुबाव विरेंत आयज भाग्यवंतपणाची वाटेर आसा. एका दिसा दोतोनीच्या भुरग्यांक होमवर्क दिताना ह्या टिचरींनी सांगलें, येता त्या आयताराक तुमी जेन्ना दोतोनीक येतात तेन्ना तुमचो जो कोण आवडीचो सांत आसा ताचें चित्र तुमी घेवन येयात. आनी दुसऱ्या आयताराक जेन्ना ही सगळीं दोतोनीचीं भुरगीं आपल्या आवडीच्या सांताचीं चित्रां घेवन येतात तेन्ना कोण सांत आंतोनीचें चित्र दाखयता, कोण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें चित्र दाखयता, हे भाशेन आपल्याक आवडटा त्या सगळ्या सांताचीं चित्रां दाखयतात. आनी तांचे भितरलें एकलें भुरगें जेन्ना ताका विचारलें तुजो आवडीचो सांत कोण गाय म्हणून, तेन्ना पाद आग्नेलाचें चित्र काडटा आनी दाखयता. आनी ही टिचर म्हणटा पाद आग्नेल अजून सांत जावंक ना, तुज्यान कशें हें चित्र दाखोवंक जाता. आनी हें सुपुल्लें भुरगें ते टिचरीक सांगता, म्हजी मामी डॅडी सांगतात तांच्या लग्नीक जिवितांत 8 वर्सां पासून तांकां भुरगें नासलें. म्हज्या मामी डॅडीन पाद आग्नेला लागीं मागवत रावलीं आनी 8 वर्सांनी हांव जल्मलें देखून ती म्हाका सांगतात पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत. हांव जितले फावटी ल्हान आसतना बरें ना जातालें, आमच्या कुटुंबांत प्रश्न उप्रासताले तेन्ना म्हजी मामी डॅडी पाद आग्नेलाक फुडें घालून मागतालीं देखून पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत. हांव जेन्ना एके फावटी जोऱ्यान फडफडटालें, जायतो जोर आयलोलो, असल्या वेळार म्हजे मामी डॅडीन पाद आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत घालून म्हाका पिवंक दिल्ली आनी म्हाका पोत्तून भलायकी मेळ्ळी देखून पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत. म्हाका आनी तुका पाद आग्नेल कोण? जायतीं जाणां आमी दर ब्रेस्ताराक घोडेक हे सुवातेर येतात, पाद आग्नेला लागीं मागतात, ताचे लागीं विनवणी करतात, आमचे प्रश्न ताका सांगतात. जाल्यार पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत न्हय? जायतीं जाणां तांच्या जिवितांत घोडे जायत्या जाणांच्या कॅन्सराची पिडा, कोणाक काळजाची पिडा, कोण हेर दुयेंसाक सांपडल्यात, असल्या वेळार आमी पिलार येवन पाद आग्नेलाच्या पांयाशी आमचे मागणें दवरतात, आमकां पेखोवणी फावो जाता. जाल्यार पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत न्हय? जायतीं जाणां आमी नोकरेक आशेतात, जायतीं जाणां आमी आनीक कसले आमचे प्रश्न आसात ते घेवन येतात आनी ह्या प्रश्नाचो आमकां जबाब मेळटा, आमकां नोकरी मेळटा, आमी मागतात ते आमकां फावो जाता. जाल्यार पाद आग्नेल म्हाका भाग्यवंत न्हय? घोडे इगोर्ज मातयेन ताका सांत म्हणून परगट करूंक ना, पूण तरी आसतना ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकां दर एकल्याक तो भाग्यवंत. आनी देखून आयचो विशय आमकां कितें सांगता, पाद आग्नेल चल्ला ती वाट आमी चलोवन आमी भाग्यवंतपण जोडून घेवंक. आनी हें करतलो जाल्यार हाचो जबाब आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पेद्रूचे चिठींत आमकां मेळटा. 5 वस्तू मेळटात आमकां थंय ज्यो आमकां भाग्यवंतपण जोडून घेवंक आदार जातात. आनी भाग्यवंत पेद्रू कितें म्हणटा, पयले सुवातेर खालतीं भुरगीं जायात. तुमी खालतीं जातलीं तेन्ना तुमी भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार आसात म्हणून दाखयतलीं. पाद आग्नेल आपल्या जिवितांत सदांच खालतो जावन जियेलो, वडवीक घेवन जिवंक ना, सदांच आपल्या वडिलांच्या उतराक मान दिवन चल्लो. हें खालतेपण आमच्या कुटुंबांत घोवान बायले सवें, बायलेन घोवा सवें, भुरग्यांनी आवय बापाय सवें आपणायल्यार आमी खालती कशीं जावन भाग्यवंताचे वाटेर पावतलीं. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत पेद्रो म्हणटा, पातकाच्यो वंदावण्यो सोडात. भाग्यवंतपण जोडून घेवपाचो आनीक एक उपाय, पातकाच्यो वंदावण्यो सोडात. आमच्या जिवितांत पातक आसा तें सोडून दिवया, पातकाचे सोयेक आसा ते कुशीन दवरुया. भाग्यवंत आग्नेलाचे पाद आग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना हेंच पळयता, पातकाक सदांच कुशीन दवरलें, पातकाक फाट केली, कितेंय वायट घडलें जाल्यार रोखडोच कुमसार जावन देवा लागीं बोगसोडें मागलें. पातकाच्यो वंदावण्यो सोडून बरें कुमसार करून आमी भाग्यवंताचे वाटेर या. तिसरे सुवातेर भाग्यवंत पेद्रो आपले चिठींत आमकां आनीक एक उपाय दिता, तो म्हणटा पवित्र जायात, पवित्र जायात. आनी ह्याच वाचपान आमकां मेळटा, तुमचो देव पवित्र तशीं तुमी पवित्र जायात. पाद आग्नेल सदांच पवित्रतायेन जियेलो, देखून ताचें सादें जिवीत आमकां दर एकल्याक आत्मीकपणान भरलेलें जिवीत जावंक पावलें. आनी ताचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमी दर एकलीं पवित्रतायेन जिवन
भाग्यवंतपणाचो पावंडो आमच्यांनी चोडूंक जाता. चवथे सुवातेर देवाची खरी भक्ती करात. भाग्यवंत पेद्रो म्हणटा चवथो उपाय देवाची खरी भक्ती करात. पाद आज्ञेलान सदांच एकाच देवाची भक्ती केली. आमच्या जिवितांत आमी देवाक वा आनीक कोणाक मान दिला, देवाक वा आनीक कसले वस्तूक पयलो जागो दिला, तें सगळें सोडून दिवया वायटोवें आसा तें आनी फकत एकाच देवाची भक्ती करून जिवया. आनी हें करूंक आमकां पाद आज्ञेल शिकयता. देवाची भक्ती ताणें आपल्या जिवितांत आपणायली, एकाच देवाक आपल्या जिवितांत घेतलो आनी त्याच देवाची सेवा आनी पुजा करून ताकाच परगटलो. हांव आनी तूं जेन्ना एकाच देवाची परगटणी कोत्तली तेन्ना आमी जोरेकलीं भाग्यवंत जावंक पावतलीं. आनी निमाणे सुवातेर भाग्यवंत पेद्रो भाग्यवंत जावपाचो आनीक एक आमकां उपाय दिता तो देवाचेर भावार्थ दवरात. पाद आज्ञेल सदांच देवाचेर भावार्थ धरून जियेलो. आयज म्हाका आनी तुका उलो आमी देवाचेर भावार्थ धरून जियेल्यार पाद आज्ञेल चल्ला ती वाट आमी चलोवंक पावतलीं आनी एका दिसा आमी भाग्यवंत जावंक पावतलीं. आयज आमी सांत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक हीच कृपा मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबा, बिस्पां, याज्ञिकां आनी सोर पोवीत सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपले पोरजेक तांणी सोर्गेचे राज मेळून घेतली क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक आनी भाग्यवंतपणाची वाट दवरूंक उत्तेजन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाल बाबा, ही मागणी आय. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो लाज कोर्णीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाल बाबा, ही मागणी आय. आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायान पिडीक लागून वा कसल्या गरजेक सापडून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागुया. तांचे गरजे आकांताच्या वेळार देवाचो सांगात ती अणभवून आपल्या कोश्टाक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां देवाची कृपा आनी पेकोवणी मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाल बाबा, ही मागणी आय. आमचे गोंयचे पोवीस सोबेच्या बावाटाचो आनी मागण्याचो फोल कसो मानिवोन आग्नेलाक पोवीस सोबेन बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटूंक आमी मागतना ताची प्रेरणा घेवन आमची पोवीस सभा भाग्यवंतपणान वाडूंक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाल
मानिवोन आग्नेलाची मोजत मागतल्या ताचे बोगतांत तेच पोरी हो 10 दिसांचो समारोप घडोवन हाडूंक बारी वावुरतल्या सगळ्या व्हॉलंटियर्स पुलीस आनी हेर सरकारी ऑफिशल्स आनी तशेंच पिलार संस्थेच्या बऱ्या देगणारांक आनी तांच्या कुटुंबाक देवान उपोट बेसांवांनी भरूंक म्हूण आमी मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बापा ही मागणी आय. मोगाळा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमी दर एकली आमची मागणी आमच्या आवड्या घेवन हे सुवातेर आयल्या. तुजी कशी जाल्यार पाद आग्नेलेचेच विनवणेन आमकां ती फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे अनाके पवित्र सुवेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळे आनी सोर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयज आमी भाग्यवंत आग्नेलाचो उगडास करतना ताचें जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता, ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोडपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सांनी पुरोची बणपणा बोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचे पती भाग्यवंत जोसे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाडी तुका मांडल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदोलानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगळे आमी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थळ्ळें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
थोड्योश्यो घडयो जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा दोळे बंद करून ताचेशी आमी उलोवया ताका वाखाणुया दिन वाचुया ह्या खुशालकायेच्या दिसा पासत मानेवंत आग्नेलाच्या देण्या पासत ताका आमी आर्गां दिवया. उबे रावया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन गोट करताय. ताचे वरवीं आमच्याय सासनाच्या सुखाचो बरवंसो निरंतरी वाडोय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. सगळ्यांक तुमकां एक खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यतिथीचो दीस आमी आवंडेता. त्याच मानेवंत आग्नेलान तुमच्या भावार्थाच्या खतखत्याचो तुमकां जबाब दिवंक एके भाशेन तुमची सगळी मागणी देव बापाक पावूंक आनी सुबाम आशिर्वादांनी तुमचे घराबे कुटुंब भरूंक तेच परी फावती पेकोणी फावती उपकार जे तुमी हांगासर मागूंक आयल्यान ते तुमकां बेगीनूच मेळूंक आमचे आवडे आनी आमची मागणी. कांय कळोवण्यो मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलेलो उपकार आनी देणी फाव जातात ती आमच्या वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायतीं सोयीबाबडतीं अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाची आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचें. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कोर्स जावं फुलांचो जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्तांच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. मानेवंत आग्नेला उद्देशी आमकां कांय उपकार मेळटात. तातूंतलो एक उपकार हांव वाचतां. डॉमिनीक रॉड्रिक्स होनावर तावन बरयता. सद्याक तो हांगासर आयिल्लो आसा. ऑगस्टाच्या 21 हांव दोतोराक मेळूंक म्हूण गेलो कित्याक म्हजे पांय आनी फाटीचो कोंडो म्हाका खूब दुखतालो. जेन्ना हांव दोतोराक मेवलो ताणें सांगलें MRI करची पडटली म्हूण. हांवें दोतोराच्या सांगण्या प्रमाणे ही MRI केल्या उपरांत गमन आयलें. म्हजे कोमराचे मुणे झल्ल्यात म्हूण आनी ताणें सांगलें असल्या परिस्थितींत 10 लोकां मदें फकत 3 बरे जावची शक्यताय आसा म्हूण. आनी फुडें दोतोरान सांगलें म्हाका ऑपरेशन करचेंच पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव निराशी जालो कित्याक म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका आसलें. ह्या आकांताच्या वेळार
हांवें मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका आतां पूर्ण पेकोवणी मेळ्ळ्या आनी गोंयाक दिवंक हांव हांगासर आयलां. हांवें हो उपकार परगट करतलो म्हूण सांगलोलें म्हूण. त्याच बरोबर म्हाका होन्नावरसून काल गोंयांत येवन पिलार निमण्या नव्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंकूय संदी मेळ्ळी. मागता बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर म्हूण. आतां आमी सगळीं उबी रावन उपकार मेळूंक मागणें म्हणुया. आमचे काळजांतले उमाळे मागणी देवाक आमी उबारुया. ह्या मागण्यांतल्यान मानेवंत आग्नेला आमची मागणी देवा कडेन पावूंक सगळीं व्हडल्या आवाजान दोनी स्क्रिनीचेर ही मागणी दिल्ली आसात ती तुमी म्हणची. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत तावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा कोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक सगळीं सांगाता व्हडल्या आवाजान म्हणुया. ओगुणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगट उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनंती कर आमचे पासून. ह्या मिसा उपरांत पिडेवंतांचेर मागणे इगोर्जेन जातले. उपकार मागता भायर माटवा भायर उबी जी आसात आनी दोबाजीक मिसाक तुमी रावतात थंयसरूच रावात. उपकार मागता भितर आसात ताका भायर सरून दी मागीर तुमी भितर सरचें. दोबाजीक मीस 9:30 जातले. आतां आमी सगळीं निमण्या आशिर्वादाक आमच्यो मानो बागावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. पिडवंतांचेर मागणे हांगासरूच जातले तर तुमी हांगाच रावचें म्हूण मागता निमण्या गायना उपरांत. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सुम्या. थंयसरलो जेजू फुडें वेताना दो कुड्डे ताच्या फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सोशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावार्थ आसा. ताणें म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांचे दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या बावार्था पोरमणें तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार हे कोणाकूच गुमोवचें न्हय पूण वचून त्या आख्याच प्रांतांत ताणें ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. कसली उतरां ही. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आयज आमी आमची इंतेसांवां आमचेय आवडे
आमचे प्रश्न आमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसतना मागुया. दाविदाच्या पुता लागीं मागुया, सायबा आमची काकलूत कर, म्हजी काकलूत कर म्हणून आमी मान बागोवन पेकोणीच्या मागण्यांत एवांजल रोजारांत भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलूतसार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ही आमच्या पिडेवून भावा भयणांचेर बलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें थिरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखां ती तुजेर बाबार धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाचे एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती, मोग आनी पेकोवणी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमचे निमणें गीत चलतना मागता तुमकां मातशें भायर सरूंक. आमचे याज्ञीक भाव आसा थंय आजमेत मारूंक. निमणें गीत चलतना मातशें भायर सरची. आमचे याज्ञीक भाव आसात आजमेत मारूंक. मिसाक आयलेल्या लोकांक लागीं मागता भायल्यानूच रावची. 9:30च्या मिसाक आयलेल्या लोकांक लागीं मागता भायल्यानूच रावची. साडे 9 आयलेल्या लोकांक लागीं मागता मातशें भायल्यानूच रावची. पयल्या ह्या मिसात आसलेल्या लोकांक भायर सरून